सर काही व्ह्यूज आहे लोकांचे की 30 वर्सां पयलीं तुम्ही म्हणता की 30-40 वर्सां कोणी घर बांधले इलिगली, जेंच्यांनी लिगली बांधले त्यांच्यानी चूक केल्ली कारण तेंच्यांनी आपली मेहनत घेऊन लिगली बांधले, इलिगली बांधले तांकां फायदो मेळटा। हांव तुका प्रश्न विचारता आतां म्हणचे हे लोकांनी तुमी म्हणटा तेणी लिगली बांधले तांकां त्रास जाता जाल्यार ही घरां आतां इतले वर्सां आहा गेल्या 30 वर्सांच्या तांकां मोडपाचे तेंचे एक जनरेशन जावन दुसरें जनरेशन थोडे कडेन तिसरें जनरेशन पावले तांकां लोकां रस्त्यार पण सर घालपाचे तितून जायना आणि एक लोकांचो प्रश्न येता जी आता सध्या इल्लीगल आहा तांकां परत 30 वर्सां सरकार रावतले आणि कोणी सरकार येतलो आणि amend करतलो तेजेर एक्शन जावचें ना म्हणून we are going to make it next to impossible to build a single new illegal house हो ही कायदो आमी हाडटले आणि ऑलमोस्ट पण जी 2014 मागीरची आसा घरां जी इल्लीगल येयल्या 2014 मागीर ना 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 पळय आतां पुसान कितें स्टँडींग आसा ती उरपा जाय हो स्टँड गव्हर्नमेंट पूण हो 2014 मेरेनचो न्ही हे कायदो 2014 पुसान आसा हय फुडारा विचार करतले गव्हर्नमेंट आतां पुसान कितें आसा ते उपरांत आतांसून एज ऑफ दीस डेट सपोज यू टेक टुडे इट इज द 8th of August आफ्टर 8th of August नॉट अ सिंगल हावस शूड बी अलाउड आणि आतां सो आख्खे गोंयांत पळयल्यार कोण बांदपा वचना कित्याक तांकां जे आतां पर्यंत कोण स्टँडींग आहा तांकां EHN नंबरूय आहा सादारणपणे एटलिस्ट एक तरी ओळख आहा तो आतां पुसान आहा म्हूण हे फुडें आनी कांय इलिगल बांदपाक मेळपा ना।